Honorable Speaker. स्पीकर सर, रूल 309 हाज्या प्रमाणे बापा एल्टन हांणी ब्रीज ऑफ प्रिविलेज तुमची केला त्या खातीर तांच्यांनी कितें तर निर्णय जो आहा पळय न्ही घेवचो, त्या शिवाय हाऊस फुडें वचूं शकना स्पीकर सर. हांगा जो एकंदर जो संबंद येता तो वैयक्तीक रमेश तवडकर न्ही. विशय जो येता ह्या सभागृहाच्या खुर्चेचो संबंद येता आनी तो त्या विशया संदर्भात सभागृहाचे सगळे सदस्य आसा ताणें जेन्ना विशय जेन्ना करता त्या वेळाचेर सभागृह चलोवपाच्या दृश्टिकोणांतल्यान जी जनतेची अपेक्षा आसा ती पुराय करपाच्या दृश्टिकोणांत एखाद्या सदस्यान किंवा आमी सगळ्यांनी असो इगो धरप किंवा बाकी सगळें तें बरोबर न्ही. आनी त्यामुळे सगळ्यांनी भान दवरून जे आसा हें सभागृह वेवस्थीत चलचें हाजी जाणीव सगळ्यांनी दवरपाची आवश्यकता आसा. एक मिनिट. स्पीकर सर, हांव हें सगळें तुका मानता. तुवें म्हाका सांगलां हांवें कितें म्हणलें तें. आय हॅव नॉट सेड एनीथींग टू यू. आय हॅव हाय रिगार्ड्स फॉर यू. बट हें हांवें समज तरी केलें, फॉयरां वचून हांवें तरी सेटल केलें, इट वील सेंड अ रॉंग प्रेसिडेंट. हाल तुका आनी कोणें कितें म्हणटलो, हाल फॉयरां वयतलो आनी इट वील कंटिन्यू. सो वॉट आय एम सेईंग, आय हॅव नथींग अगेन्स्ट, आय हॅव नो इगो. आय वॉन्ट अ हावस टू रन. जनतेगेले प्रस्न आहाय ते रुलिंगान आन्सर करपा जाय, जे ऑपोजिशनान घायले ते. म्हाका हितून कांयच ना. देर इज नो इगो. वॉट आय एम सेईंग, लेट एक सारको प्रेसिडेंट असले न्हू, लेट अस फॉलो द रूल. सपोज तरी सेटल करपाक जाय आशिल्लें. इफ यू ऑल थॉट द हॉनरेबल स्पीकर सेज दॅट आय हॅव सेड समथींग रॉंग बिफोर ब्रिंगींग टू द हावस, फ्लोर ऑफ द हावस, यू वूड हॅव आस्क्ड मी. हांवें तुगेलें भाशण तुगेलें प्रेस दिलें. इनफॅक्ट हांवें एक प्रेस दिलें आनी आय हॅव सेड, आय हॅव टोल्ड ऑल. तरी पसून समज तरी दिसलें स्पिकराक की हांवें रॉंग. हांगा प्रश्न म्हजो वैयक्तीक रायते रमेश तवडकर म्हणना. ना स्पिकरा सभागृहाच्या हांवें स्पिकरा म्हणा हांवें तुजें नांव घेतलां स्पिकरा म्हणा. स्पिकराक दिसलें जाल्यार आय हॅव टोल्ड इन दॅट. सो तुवें कशें प्रेस घेवन सांगलें तशें हांवें प्रेस करून सांगलें. समज तरी पसून दिसलें आनी यू हॅव बॉट इट ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस, लेट अस फॉलो द प्रोसिजर. आय एम नॉट सेईंग that I won't follow. We will follow, no. So put it on the, send it to the committee. We will set and then we will see what if I have said wrong and if they feel that I am guilty, I am ready. That is not a problem. But why to follow wrong this? Then it will follow. हाल तुका आनी स्पिकराक आनी कोणें म्हणटलो, हाल भितर वतले सेटल करतले. इट विल. हांव आतां स्पिकराक इंटरेस्टान कोता. हांगा प्रश्न what I am saying now, what I have stood now is for the benefit of the speaker, not my ego. स्पीकर सर, बेनिफीट ऑफ द स्पीकर म्हणजे कितें तर मरे स्पीकर हाल आनी कोणें म्हणटलो. तूं बेनिफीट ऑफ द स्पीकर म्हणजे कितें? स्पीकर चेअर हाल आनी कोणें म्हणपाक. आय एम नॉट सेईंग. स्पीकर सर, तुम्ही जे उलयल्या किंवा हावजान जे कितें कामकाज दिलां ते हाऊस सुरू जावच्या पयलीं एखाद्यान प्रेस घेवच नुजो. म्हाजें स्पश्ट म्हणणें आसा, एखादो जर मेंबर हावजाचे आपल्याक म्हणजे स्पीकर अशें भायर कशें उडून ताका जर काडपाकूच जाय आशिल्लो विशय जाल्यार तो बाकीचे रुल्स जे आसा पळय न्ही तेज्या अनुसार ते वापरून तो काडूं शकतालो. ओके, ते प्रेसाक कशें घेवं शकता? आम्ही परत एकदा सांगता, तो प्रेसाक घेवं शकना. सर, मुखेलमंत्री हांव सांगपाक सोदतां तुजेर आनी एक मंत्रीचेर ह्याच हावजान गंभीर आरोप केल्ले. तेच मागीर भायर उलयल्ले परत डायवर्ट करता. स्पीकर सर, गंभीर आरोप केला म्हणू नका तू. स्पीकर सर, मंत्र्यांचेर आरोप जातात, मुख्यमंत्र्याचेर आरोप जातात, स्पीकराचेर आरोप स्पीकरान दॅट इज अ स्पीकर सजेशन्स. It is a speaker suggestion. Your party president said it was all home affair. Andar ki. It is a speaker's right. It is a speaker's right. माझे सरळ म्हणणे आसा. Whenever you want, you are saying speaker's right. 309 स्पीकर सर, रूल 309 क्लियर आसा आणि रूल 309च्या नुसार आमची अजूनही ताका रिक्वेस्ट आसा. आमी स्पीकर चेअराक रिस्पेक्ट दी म्हणून सांगता आणि तो स्पीकर चेअराक रिस्पेक्ट हो सगळ्या मेंबरांनी दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. स्पीकराच्या विशयाचेर प्रेसा अदरवायज फाल्यां सकाळी तुम्ही जर तेजे सगळें जर काडून पळयलें, प्रेस जर ती ब्रिफींग वाचून पळयली आसत, इन फ्युचर चुकीचो पायंडो जो आसा पळय न्ही हो फॉलो जातलो. म्हणून जे हावजात मेंबर येतले, हावजात वतले, द स्पीकर चेअर इज द सुप्रीम. त्या ती खंयच्याच हावजातल्या मेंबरान असेंब्ली पयली आसत किंवा असेंब्लीच्या मागीर आसत स्पीकराचेर उलोवंक शकना. मुख्यमंत्र्याचेर उलोवंक शकतले, आमदारांचेर, मंत्र्याचेर उलोवंक शकतले, जायते आरोप करपाक शकतले, बट स्पीकराचेर न्ही. म्हणून आमची ही रिक्वेस्ट आसा, स्पीकर सर चुकीचो पायंडो घालचो न्हू. आनी दुसरें उरता मोशन जे आसा पळय न्ही ते मोशन मूव जावंक ना. तुमी खंयसरूच द मोशन फ्लोर ऑफ द हावस म्हणूंक ना.
हांव परत एकदां सांगता ताणें मांडला सगळो बिझनेस जो आहा तो बिझनेस येता आसतलो म्हणून ते हें आसा. रिक्वेस्ट करता जो आमचो कलीग आसा बाब एल्टन जे तेणें प्रेसा कडेन उलयलां आनी आमकां सगळ्यांक दिसता आख्खे गोंयकारांक दिसता की हांगा प्रश्न तुमचो इंडिविज्युअलाचो येना हे चेराचो येता आनी जशें आमचे मुखेलमंत्रीन सुद्दां सांगलेलें आसा कितें बाबा हे चेराक रिस्पेक्ट दिवपाक आमी शकना जाल्यार हो एक गंभीर विशय आसा. आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा कितें आमच्या आमदारांचेर खूब जाण आरोप करता मिनिस्टराचेर आरोप करता कालूच म्हाजेर आरोप केल्लो आसा सो म्हाजेर पर्सनल आरोप केलो म्हणून कांय प्रॉब्लम ना बट जेन्ना खुर्चेचेर जे स्पिकर चेराचेर जेन्ना कोणीय आरोप जाता जाल्यार हेन फुडें एक रॉंग प्रेसिडेंट सेटअप जातलो. आनी गेल्या एसेंब्लीक आमी पळयलेले हेच ऑपोजिशनान आमचो बाप म्हाजो कलीग बाब जी तारुलकर उलयतालो तेन्ना ते भायर सरतना तेन्ना तेजे तकलेचेर तेंच्यांनी टोपी घातली आनी भायर सरले मागीर ते भायर भितर येयल्या उपरांत तेंच्यांनी सगळ्यांनी माफी मागली. आयज तोच विशय हांगा आसा जेन्ना अशें आमच्या कलिगा वांगडा जावंक शकता आनी आयज हे स्पिकर चेराक जातालो हांव रिक्वेस्ट करता बाब एल्टनाक हो म्हाजो बरो फ्रेंड आमचो कलीग सारको हांगा कसलोच इगो घेवपाचो न्हू. हांगा तुज्या मतदारसंघान खूब एसटी भाव आसा जे सदां तुज्या बरोबर रावलेले आसा तेंचे विचार करून तरी एटलिस्ट हे चेराक लागून तुवें खंय तरी हो माफी मागपाची गरज आसा. हेच्या भितर इगो घेवं नाका. सीएमान सांगलां तशें नाजाल्यार भितर बसून फॉयरान बसून थंयसर स्पिकर सरा कडेन उलोवन कितें आसा ते तुमचो इश्यू खंयसर तरी बाबा तेजें अंडरस्टँडींग करचें अशें म्हाजो एक पर्सनल रिक्वेस्ट आसा. स्पिकर सर आमगे ऑनरेबल कलीग बाब संकल्पा सांगता हांव फ्रेंडूच आनी हांवूय हें कोत्ता तें एस टी लोकांक लावन कोला आनी मुखार कोतलो सो हांव कितें म्हणटा सिन्सियरली बट हांव परतून सांगता तुमी फ्लोर ऑफ द हावज हाडून न्हू तें हाडलें म्हाका तरी पयलीं सांगितलें जाल्यार हांव तुगे फॉयरां येतालो तुका उलयतालो आनी सेटल जातालें यू हॅव ऑलरेडी पयलीं सांगलें जाल्यार तेज्या पयलीं स्पिकराचेर उलोवपाचेंच न्ही हें खबर आसता स्पिकर सर. समज तरी हांव अजून म्हणटा स्पिकर सर की हांवें तुजेर कांय म्हणलां हांवें तुजेर कांय म्हणलां आय हॅव गिवन माय क्लेरिफिकेशन समज दिसलें लेट इट गो टू द प्रिविलेज कमिटी नो आय विल गिव माय आन्सर स्पीकर सर कित्याक वाय यू गिव इट नो यू ऑफ द हाऊस वा मोशन येऊ ना यू स्पष्ट म्हणण्या फ्लोर ऑफ द हाऊस वा मोशन येऊ ना त्या खातीर पळय स्पीकर सर येन दिया फ्लोर ऑफ द हाऊस येन दिया न्हू घाल आनी म्हाका हांव मागीर वॉट एवर रुलींग सर इट इज आय विल हॅव माय लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह हाडटा आनी कोणाचेर असले जाल्यार प्रिविलेज कमिटीक वचूं आसलें आमचें कांयच म्हणणें ना. हाज्या पयलीं अशी कितलीशीच मोशन्स जी आसा प्रिविलेज कमिटीच्या समोर गेल्या ताजेर डिस्कशन जाल्या प्रिविलेज कमिटी चालू उरल्या. आमी स्पिकराचेर आसा म्हणून प्रिविलेज कमिटीक धाडूं शकना स्पिकर सर. इट इज अप टू यू बट तरी सुद्दां म्हणजे अजुनूय म्हणजे इट इज अ रिस्पेक्ट फॉर युअर चेअर म्हाका दिसता त्या हॉनरेबल मेंबरान अशा पद्दतीन वागप योग्य न्हू. आणि तेजी जर कंप्लिटली प्रेस सगळें काडून जर पळयत जाल्यार ज्या पद्दतीन उलयला आनी ज्या पद्दतीचे शब्द वापरले ते योग्य न्ही आणि अशें ह्यान फुडें चलचें ना. हांवें कसले शब्द ऑनरेबल स्पीकर आय हॅव नेवर सेड एनीथींग एक परत शब्द तुगे एगेन्स्ट दाखयच म्हाका उलयलोलो यू गिव मी अ रुलींग आय विल अलाव मीन्स आय विल टेक इट एक शब्द समज ना एक शब्द आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हणटा हांव तुजेर उलयलो म्हूण हांव तरी तुजेर समज एक शब्द तरी एगेन्स्ट उलयलो म्हाका दाखय यू शो मी आय विल से वॉट एवर यू स्पीकर म्हणून जो उल्लेख केला हांवें कांय उलयलो ना म्हज्या स्पिकराचेर कांयच उलयलो ना हांव स्पिकराचेर वैयक्तीक अशें रमेश रेझोल्युशन जे आहा पळय न्ही हे रेझोल्युशन एसटी समाजाचे आशिल्ले आणि बट तुम्ही रिप्रेझेंट करता तो संबंध स्पीकर म्हणून येता कसो रेझोल्युशन गेलो म्हूण रागू आनी कसलो रागू सर तो जे म्हणटा पळय न्ही एसटी रेझोल्युशन ह्याच हावजात गणेश गांवकारान मांडले स्पीकर सर ह्याच हावजात ते पास केले हितून व्हडली क्रायम जाली कितें मांडले जाल्यार क्रायम जाली कितें स्पीकर सर रेझोल्युशन मांडपाक 6 म्हयन्यान पोत मांडू जाता पोत याद करूं जाता सरकाराक 6 म्हयन्या भितर पोत मांडू जाता क्रायम केली कितें हो केसलो राग काडय फाटल्या सेशनान रेझोल्युशन अडॉप्ट जाला म्हाका दिसता हो पयर आय एम फोर्स टू से दीस म्हाका दिसता हो पयर 24 इलेक्शन जालो तेच रागू हे पळय परतूय तो तेच एक लक्षात एटन बाब एक आता सभागृहाचे सदस्य रिक्वेस्ट करता बसाने तू मान्य आसा कितें सभागृहाचे सदस्य जे आसा आय एम सेइंग नो यू हॅव ऑलरेडी बॉटन द फ्लोर ऑफ द हाऊस कामकाज चलोवपाच्या कोणाच्या म्हाकाय जाय हेच दिसना की ऑपोजिशनाक कामकाज चलोवपाक नाका ऑपोजिशन दिसना रुलिंगा जाय नाका दिसता
आमकां बसोन आहे आमकां चलोवपाक जाय आमकां चलोवपाक जाय आम सातूय जाण बसोन आहे स्पीकर ते सर सभागृहाचे सदस्य आसा न्ही स्पीकर सर आमची जी भावना आसा ती तरी लक्षांत घेवपाक जाय न्ही माफी मागपाक लायना स्पीकर सरा कडेन चेराक तुका माफी मागपाक लायता बाकीचे इंडिव्हिज्युअल कोणा कडेन माफी मागपाक लायना कित्याक माफी मागतलो? माफी माग ह्या तुझे एलिगेशन केलं तू माफी मागतलो तू आता If it is wrong, एलिगेशन आसा कित्याक मागतलो माफी कित्याक मागतलो तुझे इतले एलिगेशन गेले सभागृहाचे कामकाज 12:30 पासून स्थगित संकल्प सांग स्पीकर सर हांव सांगता संकल्पन समज एलिगेशन ते